मुगल भावभयणींनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता। सद्या काळ असो 27 आयतार आचरण करच्या वक्ता एका मनाची काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया। एकामेकाच्या गरजां खातीर विशेष करून संदर्भार आमी मागया। ह्या संदर्भार अर्गा जावन मिसपेटयता डेनिस लोबानी कुटुंब बेंगळुरू पुलगोद्रेंतल्या आत्म्याच्या सलवासा खातीर मिस्तिता डेनिस लोबानी कुटुंब बेंगळुरू। अर्गा जावन मिसपेटयता मिलिशा आनी मेरिल मस्करेनस नित्य दरवडो देवादीन विन्सेंट जॉन मोरासाच्या आत्म्या मिस्तिता ग्रेटा मोरास फातिमा वडो। ह्या सर्व ते बसोत मागया समेस्तां बसोत मागया। जे कोण मागतान बसयला तांचो सुगडा आस कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं। मोगाच्या नांव आज आमी जेजूच्या पवित्र जेवणान पोशीत जावच्या एका कुटुंबाच्या स्पिरितान युकरिस्ताच्या मेजाबावर एकठांय जाल्या। सद्या काळाच्या 27व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमच्या वक्ता जिविताच्या सर गणितांनी सोम्याचेर बावर्त दवरूंक आमकां आपोवणें आसा। क्रिस्ती बावर्तान जियोंक आमचेर येवचे कश्ट बरोवशान फुड करूंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया। मुगल भावभयणींनो आमचो भावार्थ तो दिसान दीस वृद्धी जावंक जाय सोडोवंक जाय। ह्या मुखांतर आमी देवातय देव आमचे थंय वस्ती करूंक जाय। ह्या मुखांत आमचे थंय दिसपडती नवलां घडतलीं। भावार्थ आसा तर सरसंगती साध्य भावार्थ ना जाल्यार कांयच करूंक जायना। असलो भावार्थ आमचे थंय रुदा जावचे खातीर देव स्वादार विशेष करून ह्या संदर्भार मागया। हिमिसाच्या पवित्र बलिदानान भोवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया। नितळ काळसमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया। आमी दोळे धांपया आमच्या हाताचेर दवरया। समिया जेजू तुजे उतर दिसपडते आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक वृद्धी करूंक उलो दिता। पण ते उतराचो तिरस्कार करून आमचो भावार्थ दंडोवंक शेळोवंक कारण जाल्ल्या खातीर पश्चातापोवन भोगसाने मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय। दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय। दिसपडते मागणे दिसपडती तुजी सळावळ आमच्या जिवितांत भावार्थ वृद्धी करूंक कारण पण संवसारी राठावळी मध्ये दिसपडत्या मागण्या जिविताक तुज्या सळावळीक वेळ दिना तल्ल्या खातीर ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिलां भावार्थ शेळसो केला। पश्चातापोवन भोगसाने मगोन म्हणटा हांव समिया दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय। दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय। भावार्थ बऱ्या करण्या मुखांतर व्यक्त केल्ल्यांत सर्गीचो आशिर्वाद देवान येता। बऱ्यो करण्यो भावार्थाक साक्ष असल्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवंक सलवल्ल्या खातीर सोम्या पश्चातापवता भोगसाने मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय। दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय। तुकली भगवान देवाची काकूळट आमी जोडून घेवया। सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक। आमेन। महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती
देवाच्या इष्टा सुसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या रया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सुमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इथल्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमी जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया इकडे बोटडोळे दांपी आमच्या आमच्या गरजांखातीर ते समाखातीर हृदयां खातीर आमी मागीम सर्व पदवेदारांनी संस्थाच्या भोवमोगाळ देवा तूं अगणित मोवाळ्याचो बाप तुजे लागीं मागतल्या तांकां भोव जाल्ले प्रासड आनी तांणी आशिल्ले प्रासड तूं दिताय तुजे काकुळतीन सर्व आमचीं पातकां बोगस आनी जें आमी मागोंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फोव कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. हबकूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सरेस्परा केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावूं आनी तूं म्हाका आयकूनचो नाय जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारतां पूण तूं म्हाका निवारिनाय खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय नाच आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात झगडी आनी दुस्मानकाय वाडत वेतात तेन्ना सरेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हणलें दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जमचे खातीर फळयांचेर तें बरय हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत तें शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना तें गळाय करीत जाल्यारी ताची वाट पळोवन राव कित्याक तें करेंच येतले ते येवंक लांब काळ लागचो ना पळय जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नांच जातलो पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो देवाचें उतर देवाचे उपकार. तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करी नाकात सर्वेस्परा सोदाळो तुमकां
संतोषान सर्वेस पोराक उल्हासया आमच्या तारणाचे कडप जावन असल्याक वाकण्या अर्कां स्तुती करूं ताचे समोर येवया गीतां गायनांनी ताची कीर्त गावया तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका या सरपडून ताका आराधन करया आमकां रचलेल्या देवा हुचीर दिंबियांनी पडया तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वासो शेळयो तो पोस करून सांबाळता तो हीण सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका सांव पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भोवमोगाच्या पुता हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केण जळाशें कर म्हूण हांव तुका उलो दितां देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला तर आमच्या सोम्याक आनी ताजो कायदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लज नाका बागार देवाचे सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगटच्या कश्टा वावटींत म्हजे सवें भागीदार जा क्रिस्त जेजूतय भावार्थान आनी मोगान म्हजेतांव तुवें आयकल्ली ती निश्चिंत शिकोवन तुजो आदर्श करून घे आमच्या ती वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुवें ताबेन दिल्लें स्वताचें मोलादीक दिर्वें सांबाळून भर देवाचें उतर देवाचे उपकार सोम्या सो शब्द सस्नाग बाळता हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या एक पावटी धर्मदूत सुमये लागीं म्हणाले आमचो भावार्थ चडय सुमयान तांकां सांगलें एक सस्वाच्या कणां तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमटून काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हणून तुमकां म्हणूंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो तुमच्या मदल्या एकल्यान जोतां म्हणूंक वा बकऱ्यां सोरो म्हूण एक साकोर दवरलो म्हूण चिंत्या तो कामातावन फाटीं येतस वेगळीं वस आनी जेव म्हणून दोनी ताका सांगितले तशें म्हणच्या बदलाक वस आनी म्हजें जेवण तयार कर पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्ही आपणें फरमायिल्लें केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडता तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सकट करून जातस तुमी म्हणो जाय कितें म्हळ्यार आमी साकर
करी जाय असलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, भावार्थ इंग्लिशान फेथ म्हणटात, कन्नडांत विश्वास म्हणटात न्ही गे, होय गे न्ही. भावार्थ हर एक आयतारा आनी संभ्रमेमी सांत आमी भावार्थाची उसारणी करता न्ही गे. भावार्थाची उसारणी म्हणटा, सत म्हणटा, ल्हान आसा व्हड आसा. हो आमचो भावार्थ, हो पवित्र सभेचो भावार्थ, हो उसारूंक आमकां उडवीक आनी अभिमान भोगता तसलो भावार्थ. भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार कितें? दोतोर तुमी शिकल्यात, पवित्र सभेची दोतोर आसा न्ही गे. भावार्थ म्हळ्यार भावार्थाचें विधान आसा, पोरणे विधान आसा, आतां नवें विधान आसा. सकाळीच्या मागण्या वेळार म्हणटा भावार्थाचें विधान. भावार्थ म्हळ्यार कितें? आमच्या दोळ्यांक दिसना तरी सर्गीच्या बापान थोड्यो संगती आमकां उगडाप केल्यात. हे पवित्र सभे मुखांतर आमकां त्यो उगडाप केल्यात. हें सत म्हूण मानचें आनी ओपचें जावन आसा भावार्थ. पवित्र सभेन पवित्र आत्म्या वरवीं देवा आनी जेजू मारिफात उगडाप केल्लीं सतां तीं थीर भावार्थान सत मानचें, त्या प्रमाणे जियोवचें जावन आसा आमचो भावार्थ. भावार्थ थोड्या संगतींनी चिंतपाक सरी करूंक जायना. जर तर भावार्थाच्यो संगती तूं चिंतपाक घालना, जर तर ताचे विशांत तूं सोदना करूंक गेलो जाल्यार खंडीत ताका तुका समाधानी मेळचें ना आनी तुका ताचें फलितांश मेळचें ना. सांगोस्तिनाक थोडे फावटी त्रिएका देवा विशांत घुसपट गोंदळ उठल्ल्या वेळार ताका स्वामी जेजू क्रिस्त दर्याच्या वेळार दिश्टी पडटा. तो एक ल्हानशा भुरग्याच्या रुपी एक ल्हानशा दर्याच्या वेळेर एक पोंड काडणं दर्याच्या एका खुब्याच्या शिंपयेन, खुब्याची शिंपी कोत्ता तुमकां, त्या शिंपयेन दर्याचें उदक काडणं त्या पोणकुल्यान घालतालो की ल्हानसो भुरगो. आनी त्रिंदादी विशांत चिंतून चिंतून नियाळ ते दसपार जाल्लो अगस्तीन थंयसर पावता आसतना हो भुरगो दर्याचें उदक काडून हे पोणकुल्यान घालता तें पळोवन सुमार वेळ पळोवन रावलेलो. तो भुरग्या लागीं सरता, तूं कितें करताय पुता? आनी भुरगो म्हणलो, हांव दर्याचें उदक सुकयतां. दर्याचें उदक सुकयताय? वय सुकयतां. ह्या शिंपयेन ह्या पोणकुल्यान घाल दर्याचें उदक तूं कशें सुकयताय? वय हांव सुकयतां. अगस्तीन नासलो खंय जोरान. कसलो भुरगो, तकली समानांतलो, कितें उलयता हो? आनी तो भुरगो म्हणटा, पळय ह्या शिंपयेन सगळें दर्याचें उदक ह्या पोणकुल्यान घाल सुकोवची शाती म्हाका आसा, साध्यता आसा. पूण तुज्या मोतींत तूं सोडोवंक चित्ताय तो मिस्तेर आसा पळय त्रिंदा दिसो, तितले सुलाबान तुका सोडोवंक जावचो ना. म्हणटा आसतना अगोस्तिनाच्या मांड्याक तोंडक्यान मारलें बरी जालें. हाका कशें कळ्ळें हांव ह्या विशयान चिंतून आसा. उपरांत घडयेन तो भुरगो मायाक जालो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया हें जावन आसा भावार्थान मानून घेतिल्ल्यांक ते मिस्तेर व्हड म्हूण बगनात. भावार्थान मानून घेनातिल्ल्यांक ते मिस्तेर व्हड म्हूण बगतात आनी ताचे दुबाव आवडटा, मागीर तो थंयसर लागीं येना. पळया जेजू देवाचें उतर परगट करीत आसलो, जायतो लोक ताचो पाटलाव करनासलो. आनी थोडो लोक इतलो भावार्थी जेजू लागीं येतालो, जेजूच्या उस्तराचें पोंता पडल्यार पुरो हांव बरी जातली, बरो जातलो म्हणलो भावार्थ तांचें तें आसलो. होय गे न्ही? देखून हरी येताले आनी ती बडे 14 वर्सां वळवळान आसली.
रक्तस्रावाची स्त्री जेजूच्या उस्तुराचे पोंता पुट्टा बरी जाता. एका आरिगाराक थोड्या मनशांनी पाखें उक्तें करून देवयलो पळया जेजू आशिल्ले कडेन आनी जेजून ताका गूण केलें. कित्याक त्या आरिगाराचो भावार्थ न्ही, कोणाचो भावार्थ? तो उकूल नाडन पाखें उक्तें करून देवयलेलो भावार्थ. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, लाजराक 3 दिसां उपरांत जिवंत केलें. कोणाचो भावार्थ? मरियेसांनी मार्ताचो भावार्थ लाजराक जिवंत करूंक शकलो. शतपती आशिल्लो, ताचो नांवकार हुशार नातुल्लो, कामाचो भुरगो हुशार नातुल्लो, आनी ह्या वेळार तो सांगून धाडटा जेजू आयल्यार म्हजो साकर बरो जातलो. आनी जेजू पयस थावन येताना तो शतपती कितें म्हणटा? तुवें म्हज्या घरा भितर येवचें भाग म्हाका फावना. पळया, आनी जेजू कितें म्हणटा? सगळ्या इस्रायलांत असलो भावार्थ म्हाका मेळ्ळलो ना. पळया भावार्थ देखून त्या शतपतीच्या भावार्थाक लागून ताचो साकर बरो जालो. कानानगारची स्त्री जेजूच्या फाटल्यान बोब मारीत आसली, म्हज्या दुयेक बरें कर, बरें कर, बरें कर. जेजून एक तीक्ष्ण उतर सांगलें, भुरग्यांनी कंसो उंडो सुण्या घालचो सामानी. बऱ्या एक तीक्ष्ण उतर, कडक उतर, दुखचें उतर. कित्याक म्हळ्यार जुदेव चिंतले ही कानानगारन सुणी, तांकां पंक्ती बसका नातली, आपुडचें नातलें, टच नातलें. पण गे आमकां 50-60 वर्सां फुडें दिसली परिस्थिती आमच्या गांवांत ती आसली. थोड्यांक आमी सुणी म्हूण लागतले, हांव सुण्याची नांवां दवरचीं आसलीं, सुण्याचें सुण्या घालचें बरी खावंक घालताले. तसली परिस्थिती ती जेजूच्या काळार आसली. कानानगार तसली म्हूण चिंताले. आनी जेजू म्हणटा भुरग्यांनी कंसो उंडो काडन सुण्याक घालचो सामानी. आनी ती कितें म्हणटा जेजूच्या पांयां पडोन? सुणी भुरगीं खाताना सकला पडलेले उंड्या कुडके सुणी हिसून खातात न्ही, ते पुणी आमकां खावंक सोड. मेजा पंदा पडलेले, धनीर पडलेले उंडे हिसून खावंक सोड. पळया जेजू म्हणटा बाये बाये कितलो व्हरतो भावार्थ तुजो. पळया भावार्थ म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो, ह्या भावार्थान आमी सगळे आपणावंक शकता. जेजू जायते कडेन गेलो, भावार्थान आयलेले सगळे बरें जाले. पूण जेजू स्वंत माय गांवाक गेलो, थंय ताका हें करूंक जावना. कित्याक? त्या लोकांक थंय भावार्थ नातुल्लो. भावार्थान मानून घेवच्या बदलाक तांणी चिंतूंक सुरू केलें, वो त्या सुताराचो पूत न्हय वे, वो त्या मरियेचो पूत न्हय वे, ताचे भाव भयणी आमचे सांगत आसात न्हय वे. पोर मुसोरू स्टुलांक करून, केदलांक करून, बांक करून इकून आसलो मनीस आज येदो व्हडलो प्रिचर जावन मेल्ल्यांक जिवंत करता. आनी कितें हरी लोक ताच्या फाटल्यान येता. खंय ताव नाका ही पदवी मेळ्ळी. कांय मांटमात्रां करता जायचे, कांय हिप्नोटिजम करता जायचे. अशें क्षीण उलोवंक लागले. ससारायाचें उलोवणें ताच्या कुटुंबाच्या सान्यांत थावन, ताच्या वळखीच्यान थावन, ताच्या सैऱ्या दैऱ्यांत थावन ससारायाचें उलोवणें. पळया देखून जेजू म्हणटा खंयच्याय प्रवाद्याक सगळ्यांनी मान मेळटा, स्थान मेळटा, पूण ताच्या स्वंत घरांत आनी कुटुंबांत आनी गांवांत मेळना. पळया कित्याक भावार्थ दवरूंक सलवतात. कित्याक थोडे फावटी भावार्थ दवरूंक सलवंक कारण कित्याक म्हळ्यार एक चिंत आटोवचें आमी. हो कसो तसो जालो, हे कशें जालें, रिजनींग आउट अरी एकाकी भावार्थान मानून घेवच्या बदलाक सवालां घालचीं. दुसरें भावार्थाक भावार्थ तुजो रुदा करूंक प्रमुख जाय जाली संगत कलतेपण विधेयपण. सर तर तूं कलतो जायनाय, वर्तो जायनाय भावार्थांत. देखून जेजू म्हणटा जो कोण कलतो जाता तो वर्तो जाता. कलतेपणान देवाचें उतर तूं मानून घेताय, कलतेपणान तुज्या मेस्त्रेन सांगिल्लें तूं मानून घेताय, तुजे थंय तो भावार्थ रुता जाता आनी त्या भावार्थान जायतें तूं आपणावंक शकताय. आनी तें थोड्यांक नाका. कलतो जावंक नाका, खल जावंक नाका, पत्य येवंक नाका. देखून थोडे फावटी हांव तूं हहम म्हणलो आसा जाल्यार ताचे थंय भावार्थ रुता जायना आनी ताचे थंय नवलां घडनात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो,
पळया थोडेपणी शिसांनी जेजू लागीं सांगलें जो आमचे शिस अजापां करतात देवसार जावन येतात पूण तुजे शिस तशें करूंक कित्याक शकनात कित्याक म्हळ्यार तांचे ती उणो भावार्थ देखून जेजून म्हणलें आसा कितलो उणो भावार्थ तुमचो कित्याक ताणें म्हणलें गलिलेच्या सरोवरांत दोणीर पयन नासतना जेजू बरें न्हिदोन आसलो सर्गा संवसार असो दोनी आकाशाचेर आनी पृथ्वीचेर अधिकार आसलेलो वाऱ्या वादळाचेर अधिकार आसलेलो सर्वेस्पोर देव त्या दोणीर न्हिदोन आसा ताची महत्कार्यां पळयल्यांत ताची उतर आयकलां ताची विस्मितां वाखाणल्यांत पळयल्यांत ताचें रुपांतर पळयलां आनी जेजू न्हिदोन आसा वारें वादळ आयलें दोण आलोंक लागली दर्याचें उदक दोणीचेर बरोवंक लागलें आनी जेजू घट्ट न्हिदोन आसा आनी ते वचून जेजूक धरून दोलन दोलन उठयतात आनी म्हणटा आमी बुडते आसांव पळया आनी जेजू वाऱ्या वादळाक थंड करता आनी म्हणटा कितलो उणो भावार्थ तुमचो पळया हांव तुमचे सवय आसा तुमच्या दोणीर आसा पूण जाल्यारय तुमी पातयेनात कितलो उणो भावार्थ तुमचो म्हणजे मगाच्या भाव भणीनो पळया देखून हे शिस थोडेपणी दुबावतात चंचल जातात गलिलेच्या सरोवरांत फांत्यार 4 वरां जेजू उदका वयल्यान सोलोन येता आसतना ते मेल्ले म्हणून भियेले जेजू नातुल्लो दोणीर जेजू मागणें करून दोंगरार गेल्लो तुमी फुडें वचा म्हणालो आनी हे दोन वच्चून अर्द्या दर्यांत आसले आनी ह्या वेळार जेजू उदका वयल्यान टक टक करून सोलोन येता आसतना ताणें चिंतलें मेल्लें म्हणून भियेले ते घाबरले काम सुरू जाली तांकां आनी वेळार जेजू म्हणालो हांव तो भियेनाकात आनी पेद्रू म्हणालो तूं तो जाल्यार म्हाका उदका वयले फरमाय आनी पेद्रू डबाक उडलो पेद्रू थंय एक भावार्थ आसलो ना म्हणना भावार्थ घट्ट आसलो पूण चंचल भावार्थ चंचल भावार्थ देखून तो पळया कितें जातो तो गेलो मुखार गेलो उदका वयल्यान जेजू म्हणलो ये देवलो उदकार सरताना ताका उदकार सरले बरी बोगोवना धरणीर सरलेले बरी कडेन आयसाचे वयर सरले बरी ताका बोगलें टक 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 करून गेलो मुखार एक फारलां मुखार गेलो जेजू आनकी पयस आसा फाटीं पळयतना 2 पयसा उजव्याक पळयता लारां भूं जाता हेणें पळयता वारें येता हे देवा फाटीं मुखार चिंतिनासतना उडलो आपयलें कोणें आतां आपयलें कोणें जेजून गी मेल्ल्याच्या उतराक देवा म्हज्या मेल्लें म्हणी न्ही मू खमता तो भियेता शेळेता बुडता तेंत म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो जेजू धांवन येवन ताका उखलता आनी म्हणटा उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलो पळया आमी दृश्टांत दिवचें बायबलांतलें कित्याक म्हळ्यार हें आमच्या जिवितांत तुमी लक्ती करी जाय पिडा कस जनवरां बेजाराय आयिल्ल्या वेळार आकांत आयिल्ल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार कितल्या मापान सुम्याचेर विस्वास आमी दवरता जेजू जिवंत जालो 10 जाणांक मेळ्ळो एकलो नातुल्लो तोमास आनी उरले 10 जाण म्हणाले आमी जेजूक पळयला ताच्या सांगात मासले गेल्या जेजूक पळयला जेजू मेल्लो हांवें पळयला पुरुलो हांवें पळयला जेजू आयला जेजू जिवंत जाला चे जेजू जिवंक सांगूंक साथ दिना ताका हांवें रूप पळयल्या शिवाय त्या हाताच्या बुराकांत म्हजी बोटां घाल्या शिवाय ताच्या कडवळान म्हजे हात घाल्या शिवाय हांव बिलकुल पातयेवचो ना तुमचे बरी हांव न्ही हांव तोमासाक रिजन करचें मस्त आसलें आनी जेजू तोमास आसले दिसत भितर आयलो दारां पुरां धांपून आसलीं ठबाक्क करून उबो रावलो जेजू आनी तोमासा डायरेक्ट तोमासांक गे तुजो केद्दो लांब हात हाड तुजी बोटां हाड घाल म्हज्या हाताच्या बुराकान धर कडवळ उक्तान दाखयता म्हणटा तुजो हात घाल म्हज्या कडवळान ये बेविश्वासी जायनाका बगर सत्मान बेविश्वासीपणा संसार जिकोवंक जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बेविश्वासीपणान भावार्थ जिवीत जियोंक जायना बेविश्वासान ह्या संवसाराचे पयन सारूंक जायना स्पश्ट देखून जेजू म्हणटा बेविश्वासी जायनाका आनी ह्या तोमासाक पळया कितें भोगलें पळया जेजूच्या जिवंतपणाचो अनुभव भोगलो आनी तो म्हणलो म्हज्या देवा म्हज्या सैबा
म्हज्या देवा म्हज्या साईबा म्हणलो अनुभव बगलो आनी त्या अनुभवान पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो धाकट्या दोणीर पयन करना जेरुसलेमांतल्यान कॅलिकटाक तो आयलो भारताक तो आयलो पळया तो भावार्थ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन तो भावार्थ आज सेंट थॉमस क्रिश्चियन्स मार्तोमा समाजम आसा जाल्यार भारतांत ताचे वरवीं आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन 2000 वर्सां फुडें आनी पळया आयच्या सुवातेन जेजू सीस म्हणटात आमचो भावार्थ सडय आमचो भावार्थ सडय आमची मोठाई सडय म्हळ्यार 2 किलो दुकरां मासगी 2 किलो कुंकडां मासगी आण सामा भाजून घाली येता आसलें कळ्ळें गी म्हजी मोठाई सडय म्हजी सोबाई सडय फेर एंड लवली घाल म्हजी सोबाई सडय कळ्ळें गो आसता म्हणजे रिया मस्त बुकाय नाका खालें सडय म्हजें नांव सडय म्हजी वेट सडय म्हजी सोबाय सडय म्हजें मार्क्स सडय न्ही गे इजी सरतात हे सीस म्हजी भावार्थ सडय भावार्थ हांवें सोडोंक जाता हां फाल्यां सकाळीं तुवें फादर म्हजो भावार्थ सडय म्हळ्यार चट्ट दिन 2 हां भावार्थ सडोवंक जायना भावार्थ हांवें वृद्धी करचो म्हज्या एक्सपिरियन्सान गॉड एक्सपिरियन्स म्हणटात पळय देवा तें जाल्लो अनुभवांत म्हजो भावार्थ हांवें घट करचो कोणेय वृद्धी करूंक जायना तो देखून जेजू कितें म्हणटा तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली तुज्या भावार्थान म्हज्या अधिकारान न्ही तुज्या भावार्थान देखून आमकां भावार्थी म्हळ्यार जायना भावार्थ म्हजें तें आसचें भावार्था प्रमाणे जिये जाय हां थोडे बडी संभ्रम करता ओके संभ्रम करता हांव संभ्रम पूण संभ्रमा फाटल्यान तो भावार्थ आसूंक जाय आमची सेलिब्रेशन्स कितें मिसां आसा जावंक पुरो आमची मागणी आसा जावंक पुरो मनच्या खातीर भेटोवच्या खातीर करची न्ही बगार तें भावार्थाचें आचरण जायचें भावार्थाचें तें दिसपट तें करूंक आसा म्हणलें सदांचें एक्टिविटी जाय नजो सदांचें आचरण न्ही भावार्थाचें आचरण बडे आमच्या इगर्जेंत शुक्रारा मस्त लोक येता बरो इगर्ज शनिवारा संजे मीस आसा बरो लोक आयतारा 2 मीस आसात बरो लोक पळया दिसपट तें हप्त्यांत 3 दीस शुक्रार शनिवार आयता निरंतर भावार्थाचें आचरण जाता आयलेल्यांक तो अनुभव जाता दैवीक अनुभव जाता मस्त लोक येतात आनी पळया देवाक अर्गां दितात देवाची स्तुती करतात म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो भावार्थाचें आचरण जायचें फकत करूंक आसा म्हणून करचें आचरण जावंक नजो देखून जेजू म्हणटा कितें म्हणटा जेजू कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जाय आसलें मात्र आमी केलां आमी भावार्थाचें आचरण मात्र करूंक जाय भावार्थाचें आचरण मात्र करूंक जाय थोडे पटी भावार्थाचें आचरण ना बैलो संभ्रम आडंबर मात्र आसा भावार्थ ना थंयसर कितें फायदो वय की न्ही सांजाको म्हणटा जर तर तुवें करूंक जाय जाल्यार तूं करनाय जाल्यार तूं अपराधी जाताय आमी कितें करूंक जाय हेजे दुसरें वाचपांत सांत पावलो तिमोथी बरोवन म्हणटा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक दिसपट्टे आमच्या जिवितांत साक्ष दिवंक जाय साक्ष भावार्थाची साक्ष म्हळ्यार म्हजें थंय नवालां घडोवंक जाय हांवें मागले वरी तुमचें थंय नवालां घडटात म्हण न्ही तें साध्य ना तुजें थंय नवालां घडोवंक जाय देखून तुका सोम्या थंय भावार्थ आसूंक जाय आज थोडे मनशा फाटल्यान धांवतात थोडे मनशा फाटल्यान तो अजापां करता की विस्मितां करता की म्हणून धांवतात ते कालें करतात गुर्तून आमकां मनशा फाटल्यान धांवतात मागीर थोडे पटी तांकां बॅन करतात ती रेती दी नजो म्हूण वय की हां थोडे धांवतात जात्रे म्हणून जन मारलो म्हणून ताच्या पांयां पडटात वचून कोणाच्या पांयां पडटात ना ताच्या भावार्था वरवीं तुका बरें जायना तुज्या भावार्थान तुका बरें जाता देखून तुजो भावार्थ तूं वृद्धी कर तुजो भावार्थ तूं सडय कशें सोबाय सडयताय मोठाय सडयताय तुजें नांव सडयताय मार्क्स सडयताय तशें भावार्थ सोडोवचे प्रयत्न कर आमी सगळीं सडयता न्ही सगळीं सडयता आमच्या घराची सोबाय सडयता कुडीची सोबाय सडयता आमची कुडीची वेट सडयता मार्क्स सडयता पुरा सडयता भावार्थ मात्र सोडोवचे प्रयत्न करिना
भावार्थ सोडोवचे प्रयत्न हर एका मागण्यांत हर एका मिसाच्या बलिदानांत रेतीरेंत नव्यानांत असलेल्या भक्ती करण्यांत रुता जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी भावार्थ करण्या वेळे व्यर्थ म्हणटा सांजाको भावार्थ करण्या वेळे व्यर्थ हांव कांय करण्यो करना हांव उगोत भितर तटस्थ जावन न्हिदोन आसता म्हळ्यार तुजो भावार्थ वृद्धी जायना. भावार्थ वृद्धी जायचे जाल्यार करण्यांनी कर दाखय जाय. तुजी संभ्रमाची आचरणय भावार्थाची आचरणां तुवें रुता करूंक जाय. तो व्हडलो भावार्थ वृद्धी जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी थोडे फावटी भावार्थाची आचरणां करिना कळ्ळें की. आमी ट्राय करचें मात्र. एक फावटी रेतीरे गेल्ले की स्त्री रेतीरे गेल्यार थंयसर येंतू तर आयकूंक म्हणलें कळ्ळें की. येंतू तर आयकूंक म्हणलें तुका सस्वाच्या कणांतीतलो भावार्थ आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुका तुका सुमटून काण दर्यांत उबो जा म्हळ्यार तूं रूख तुजें उतर आयकतो. तिका उडास आयलो तेच्या घरा मुकलो पणसाचो रूख रसाळ पणस कळ्ळें की. आनी ते जुलय ऑगस्टान पिकचे व्हडल्यो व्हडल्यो पणस कळ्ळें की कळ्ळें की. आनी जुलय ऑगस्टान पणस खावंक जाता ते रसाळ पणस कुसचे कुसचे पडचे येद्यो येद्यो जळार येवन सगळ्यो सापच्यो आनी त्या रुखान उपाद्रित करचे गिमांत मस्त कोली पडची. वारें आयल्यार रूख असो जाता. खंय आंगार पडले बरी घरार पडले बरी. रुखातरया म्हळ्यार तो तांचो रूख न्ही. कोणाचो रूख देराचो रूख. गडीरीत आसा देराचो घरा बगल्यार देरा कडेन गेल्यार आळे देरा नो वो रुखातारा म्हळ्यार जीव गेल्यारय रुखातर ना बाबान दिल्लो रूख म्हूण. जीव गेल्यारय रुखातर ना बाबान दिल्लो. फांटे म्हणी कातरया फांटे काडूंक सोडना कळ्ळें की. हां फांटे काडूंक सोडना. खालें करचें ह्या रुखाच्या न्हू ह्या रुखांतून हिका पावसाच्या वेळार वाऱ्या वेळार भिरांत गिमांत कोली आरोन आरोन पांयकटांत पडापड तिका एकच वाट उरल्या खंयची सासवाच्या कणांतीतलो भावार्थ. तें उतर आयकता तिका भारी खुशी जाली आनी म्हणाली म्हाका कुवाळ्यात येतो भावार्थ आसा कुवाळ्यात येतो. कित्याक म्हळ्यार हांव शुक्राराचें अलंकार येता ब्रेस्ताराचें आत्तूर येता कळ्ळें की. समजलें. आनी खंय आसा येना लागीं मंगळाराचें खंय येता सांत आंतोनी आश्रय घेता. हप्त्याच्या 100 दिसी हांव मागणें करता उपास करता म्हजो भावार्थ कुवाळ्यात येतो. देखून हांव सांगतली आज रुखाक सांगतली रूख उठ्ठलो आनी व्हडल्या दोंगरार उबो जातलो. आयली ती घरा पुरा जेवणान रितीर जावन आयली घरा पुरा आयले जेवण पुरा जावन भुरग्यां पुरा जेवण दिवन बागला लागीं आयली भायर आयली जलान रुखा हांगा सांग कुवाळ्यात त्या भावार्थान सांगता आयचे राती तुवें तुका सुमटून काडन त्या सरकारी गुड्यार उबो जायची म्हणून रप्पा आयली बागील घाली न्हिदली. इका न्हीद पडटा न्हिदूच पडना इका देवा म्हज्या वरां पळयता जाग जाल्या की ना सकाळी सांगला न्ही सकाळी भितर वचोचें म्हणून आवाज जालो बारा जाल्यार आवाज जाताना काही पाळा हांव कोल्ली म्हणजे चिंतलें म्हणना हां पळया. आनी सकाळी उजवाडलें कशी न्हीद ना रूख गेला लागीं ना गे म्हूण उठली चिडीमिडी जातना उठली बागील काडूंक सोदता जणालाचे कटन वंदन पळयता रूख गेला लागीं आसा अळे तुमचो भावार्थी तसोच रूख गेले असो म्हणा रूख आसा आनी की व्हडलो दिसता तो. रुखा पळोवन ती काले म्हणली एब्बे वसना म्हणून गोत्ताल्लें ट्राय केलें म्हूण एब्बे वसना म्हणून गोत्ताल्लें ट्राय केलें. मिसाक येवच्या फुडें आमी म्हणटा एब्बे हांवें मागलें मेळना पूण येचें कळ्ळें. रेतीरेच्या फुडें एब्बे येता हांव रेतीरेक म्हाका मागलें मेळना पूण जाल्यार येचें ट्राय करूंक येचें आमी ट्राय करूंक मीस पेटोवचें ट्राय करूंक रेतीर करची ट्राय करूंक मागणें करचें. ट्राय केल्ल्यान आमकां मेळना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. भावार्थान करूंक जाय. भावार्थान सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ देखून एक बरो आमी दोळे दामया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. म्हजो भावार्थ कसो आसा दोंडोळलो भावार्थ रिजनींग करचो भावार्थ केदाळ्या मागलेलें आसा सोम्या म्हजो भावार्थ सडय ह्या म्हजो भावार्थ सोडोवपाक हांवें प्रयत्न केल्लें आसा. नंतर सोम्या लागचें बक्षणें मागया एक भावार्थी जिणी जीव सोम्याची कृपा मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवा तें आसलो आमचो भावार्थ भक्तीनुसार या सगळीं सांगता एकाच देवाक सतमानता सर्पद्विदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू सर असणार आणि एका सोम्या जेजू ख्रिस्ता सतमानता
देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातां जन्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां सल्लो करो देव तो देवातां जन्मला तगरी सोंगा बाबाच्या सैन बसो त्याचे वडील सर्वस्त केल्यार आम्हा मनशा बसोत आणि आमचे सोडण्या बसोत सर्गात तो देवलो आणि पवित्र आत्म्यावरवी आमकां मेळचे उदरी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमच्या बसोत पांचपिलाचा काळ ताका कुसार मारलो ताणे क्रिस्त मरण सोसले आणि ताका निकेलो आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गात सोडलो आणि बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवांत परतून येतलो आणि ताची राजवटीक शेवट आसून आणि पवित्र आत्म्या सत म्हणता ईश्वराने जिवता तारतो बाबाने बता ने सलाम बाबाने बता बराबर तगे समसर को नमस्कार आणि महिमा को प्रवदवरी तो लैलो एकच पवित्र कतोलिक धर्मदावर स्थापलेले सभेक सत म्हणता पत्केच्या बुक्सने खातीर एक पवित्र स्नानासा म्हणता आणि मेल्ल्यांच्या पुन्हा जीवन पडा आणि ससनाच्या जिविताक विश्वास उरवता आमीन यस बावर्तान आणि विश्वासान आमची मागणी आमची गरजो तरी एका देवाच्या पांयांतळा समर्पिया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपल्या बावर्ती जिविता मुखांत लोकांचो बावर्त जिवाळ करूंक तांकां उर्बेस्त कर तांच्या देखीन एका निजा देवातय आमचो बावर्त जियो आनी परगट करूंक फावो कर म्हण मागता बाबा आमचे मागणे आयक गरीब आशिकपी दुबळ्या आनी शोषित लोकांच्या तर्फेन रावून तांच्या हक्का पासो झुजच्याक आमच्या देशाच्या मुखेल्यांची मोत उजवाडाय तांच्या हाताखालासच्या लोकांची सत्रायेन जतन घेवचे उदार काळीज तांकां दी म्हण मागता बाबा आमचे मागणे आयक वावरा निमती कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबांतल्या सरसंद्यांक सदांच जतनायेन सांबाळ तांच्या वावरा थळार पयणार आनी तांच्या हर एका गडितांनी तांचे संगतपण तांकां बसय म्हण मागता बाबा आमचे मागणे आयक आमी हर एकल्यांनी जात कात म्हणलो भेद नासता एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक आनी हर एकल्या थंय निस्वार्थी जावंक आमची मत उजवाडाय म्हण मागता बाबा आमचे मागणे आयक समाजेचो फुडार जावन आसच्या आमच्या युवजणांनी कसल्या सबलवण्याक संपडनसे जियोंक प्रेरीत कर तांच्या जिवितांतले हर निर्धार तुज्या आदारान करच्याक तांकां तुजी कृपा दी म्हण मागता बाबा आमचे मागणे आयक येवकरिस्ताच्या मेजा बावरे एकठांय जाल्ल्या आमी बावर्त्यांनी तुज्या पवित्र जेवणांत पोशीत जावन आमकां मेळिल्ल्या बावर्ताच्या देण्याक सरी जाल्लें जिवीत जियोंक फावो कर ह्या देण्या मुखांत आमचे जिणये चाली वरवीं तुज्या राजाचे वारेस्तार जावंक आमकां निर्मी म्हण मागता बाबा आमचे मागणे तिगडी बडदोळे दांप्या आमच्या आस्कासकी गरजां खातीर मागया आमचे बावर्ती जिवीत दिसान दीस चडत वचों ही बावर्त सोडोवच्या दिशेन वृद्धी करच्या दिशेन आमी हर प्रयत्न करूंक जाय अशी कृपा मागया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या पुतान आमकां बावर्त दिलो बावर्त जिवाळ करूंक शिकयलें ह्याच बावर्तान आमचें जिवीत रुता करूंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Jesus Christ
तुझ्या बापयनी नमजनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सतपत वेता देव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातली वैभेक आमच्या न्याक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदानाक आमच्या हातांतलें दुदयेन मानून घे. तुजे सेवेकी सोडवणेची पवित्र रीत संभ्रमन आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक पवित्र कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो ती सोनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नावा जिवीत नोवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवंतपणा जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमे सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दिलबरांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बिगलिया बहु पवित्र घडी आमी संभ्रमता आमचो भावार्थ सोडोवंक सोमेची जाणवाय सोमेची कृपा ह्या पवित्र घडये कुडी रक्ता वरवीं सोडून घेवया. बाबा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कस्टमरांचो संगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळ्यार हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांक दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेज मनशां बसोत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समोरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरण असो नी पुनर्जीवनपण असो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतल्या म्हाका समेस्त पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता.
सर्वेस्पराख्य संवसारा विस्तारलेली तुझे पवित्र सभे सोडास कर लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमचे गोळी बापा आणि सगळे ह्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगान वाडय पुनर्जीवानपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजे इस्तगाती दंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखार मळपळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरे देवाच्या माया संगती तिसपती भाग्यवान जोजाय भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची अजिनामतीन दवरून तांणी शिकयलेली मागणी मुक्तीन सांगता आमी मागता आसतना आमचो भवार्थ सोडोवची कृपा दिसपडते आमकां फोव जावं दी म्हूण विशेष करून सुमयान शिकलेल्या मागण्या मुखांतर बापा लागीं मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं येरासन कयो तुजे कुशी श्रीगार जाता तशी संवसारान जावं आनी आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या आमशिता तशी आमची पदकां बगस नेमका तळणे पडोवंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडिशिड्यांतली आमकां निवार दैकुण्याची वितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे णे बुरबुशानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व उपातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी प्रिय इजवण आसा जिवंत देवाची शिडी आम समेस्त तांच्या मोगान मनीस सावनी संवसार येयल्ली भवर्ताचे देणे आमकां दिल्ली भवर्तान आमच्या जिवितान विस्मितां करूंक समयाक सांग जावंक आपोवणी दितात ती हो भवर्त सदांच वाडोवचे दिशेन निरंतर हर प्रयत्न करूंक आमकां आपोवणी दिता ती शिळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका खबर ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका सस्ताच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन जीवन पण किरणांच्या
प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा आमी घेतलेल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ते जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें खाण जेवण कशें जिवंत जेजू घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावो. आपले रुपांतर बलिदान सफळ जावं दी म्हण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुकार. बाबार्तांचो जळो उजवाडांचो फांको दैरान आमी बरोवन परगट्या क्रिस्ता शांती पासून पावरून नीती पासून सुसून संतोष सगळ्यान हाडून जावया साक्ष मोगान. जेजू तूं आमचो आधार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुरपेचर आमी आसूं जियेचे कर सदां काळ. जेजू तूं आमचो आधार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुरपेचर आमी आसूं जियेचे कर सदां काळ. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां. नमान बळोक जेजू आशीर्वाद दी आमकां. रोजारी सैबिनी आमा पासून सगळी संगता भगिनी कृष्णाचे कृपेन एरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मगळ बाबडीनो भक्तीन मी सांवाटेरी जाल्ल्या तुमकां समी दिसता अभिनंदन देव बरें करूं. आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा. परत तुमकां समी दिसता देव बरें करूं. हॅव ए गुड डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदारमनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदारमनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.